म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो, रावसाहेब राणे साखळेच्यान उलयता. राणे बाब विचारात प्रश्न. हॅलो डॉक्टर. हय. म्हजो चलो आसा न्ही, 1 वर्साचो आसतना ताका पॅरालिसीस एटॅक येयलो एट द एज ऑफ 1. मागीर ताका मुंबय व्हरोन हें केलें, MRI बी सगळें केलें. पूण तेंच्यांनी कितें सांगलें की ताका फिजिओथेरपी दिवची पडटली म्हणून. सद्या फिजिओथेरपी तेजी चालू आसा. तो आतां सद्या 10 वर्साचो आसा आनी स्कुलाक वयता तो. ताका इन फ्युचर तशें आनी कितें प्रॉब्लेम जातले काय म्हणून वन सायड तेची हेंच आसा, तो वापर करिना चड तेजी फिजिओथेरपी चालू आसा तेची. पण इन फ्युचर ताका परत कितें तशें जातले आनी कितें. अपार्ट फ्रॉम दीस हाव इज हिज प्रोग्रेस, म्हणजे बाकीचे ऍक्टिव्हिटी जरी तो वापरता किंवा कमी वापरता तरी पण म्हणजे त्याचे चलप किंवा बाकीचे ऍक्टिव्हिटी कशो कितें आसा? चलता तसो तो चलता, पण मातशे अशे डिफेक्ट दिसता. डिफेक्ट आसा, दोष आसा. तुमचो प्रश्न फार म्हत्वाचो आसा. तुमचे योग्य प्रश्न विचारला तुम्ही. इट इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. आय एप्रिशिएट दॅट. बिकॉज 1 वर्साचो आसतना पळय आसता ताका जो पळय स्ट्रोक जालो आनी एका बाजू पॅरालिसीस जाले, ताजे पासून परमनंटली थोडो दोश उरून गेलो आनी ताजे पासून तुमकां काळजी दिसणे की आतां भुरग्याक फुडें वयर वाडटा तसो आनीकूय कितें पळय जातलो, ही तुमची योग्य आसा, योग्य तुमची काळजी आसा. जनरली एक्सपिरियन्स्ड ते एकदां तो स्ट्रोक जालो आनीक जावचो ना, पूण ते स्ट्रोक मुळे जो दोश उरलेलो तो उरता थोडो, आनी तो दोश थोडो उरलो म्हणटा ही भुरगीं मातशीं अशक्त आसतात. तांकां रोखडेंच कोल्ड जाता, रोखडेंच फिवर जाता. पावस सुरू जाला की रोखडेंच खुबश्या भुरग्यांक गॅस्ट्रोएंट्रायटीस जाता किंवा मागीर कॉफ जाता. अश्यो ज्यो बारीक सारीक गोश्टी आसा पळय, हाजेर मातशें तांचें लक्ष दवरचें पडटा. आनी ते भुरगे जे बारीक आसा, युजली ही भुरगीं खूब बारीक आसता, तांचे खावपा जेवपाचे मातशें खूब कटकटी आसता. ताजेर मातशें लक्ष दिवचें पडटा. तांकां कितें आवडटा कितें ना, पूण तांकां मातशें तांचें वजनूय बरोबर समतोल दवरचें पडटा. म्हणटकीर तांची प्रतिकार शक्ती पळय आसता हे वाडोवपाचे आपणाक प्रयत्न करता. तांकां योग्य ती विटामिन्स, योग्य तो आहार दिवन तांची प्रतिकार शक्ती वाडप, तरी भुरगीं बाकीच्या भुरग्यां सारकीं व्हडलीं जावंक शकता आनी संवसाराक व्हडलो संवसार सुद्दां करूंक शकता. फिजिओथेरपी चालू आसा, ताका कंटिन्यू करपाची. फिजिओथेरपी म्हणजे आतां फिजिओथेरपी लोकांचो एक गैरसमज आसता. फिजिओथेरपी म्हणजे कितें, ताका सदांच फिजिओथेरपी डिपार्टमेंटाक व्हरूंक जाय अशें ना. ते फिजिओथेरपिस्ट तुमकां एक्सरसायज कितें कितें करप ते शिकयतात, ते तुमी घरा कडेन करूं शकता. आनी तुमकां कितली फिजिओथेरपी म्हाऱ्यान आसा की खूब पयस आसा हाजे प्रमाणे आठवड्यांतून एकदां, 15 दिसांनी एकदां किंवा म्हयन्यांत एकदां तांचे कडेन वचून परत तांकां दाखोवन तुमी जे घरा कडेन करता ते योग्य आसा की ना हें तांचे कडल्यान परत दाखोवन घेवन परत मार्गदर्शन घेवन परत ते फिजिओथेरपी तुमी घरा कडेन करूं शकता. पूण करूंक जाय. म्हणजे दॅट विल बिल्ड अप द म्हणजे त्याचे जे मसल टोन प्लस त्याचे बाकी सगळे जे स्ट्रेचर सगळे एव्हरीथिंग विल बी डेफिनेटली. अँड चायल्ड इज डेव्हलपिंग, चायल्ड इज ग्रोईंग. बरोबर. सो ताजी स्ट्रेचर तुमी म्हणा तो शब्द बरोबर आसा. चायल्ड मस्ट ग्रो एज फार एज नॉर्मली एज पॉसिबल विदाउट टू मच बेंडिंग ऑन वन सायड, डिफेक्ट बी आसा असो येवंक जायना. आनी हाका उत्तर म्हणजे फिजिओथेरपी आनी मेंटेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. दोन आसा गोश्टी. डॉक्टर म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. या हांव दिवाकर कामत आतां मडगांवच्यान उलयतां. दिवाकर बाब प्रश्न विचारात. म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय की आतां बायलांक चडशे वीज जाता पळय तशें फाटी कण्याचे प्रॉब्लेम जातात. हय. एक वेळार कितें जाता जाय ते फाटीचे मणी म्हणना आमी ते मणी धरतात. हय. आनी कितें काम केल्यार बी दुखता, फाटकणां काम करपाक जायना. बरोबर. आनी धोपराय बी दुखतात. हय. पूण अशें दोतोर कितें म्हणटात, MRI बी काडटकीर तें सांपडटा. मागीर दोतोर सांगता कितें की ताका ऑपरेशन बी करचें पडटलें अशें म्हणून चड जाल्यार. म्हणटकीर आनी थोडे दोतोर कितें म्हणटात तसलें ऑपरेशना ताका रिस्क आसता मातशी, एखादी सामकी पारलीस जावपाक शकता. ऑपरेशन म्हणटा करपाक म्हणजे हें चड तीच जाल्यार कांयच जाल्यार मागीर करपाचें. पूण हें म्हाका विचारपाक जाय दोतोराक कितपत खरें आसा की ऑपरेशन सक्सेसफूल जाता काय ना. बरोबर. दिवाकर बाब तुमचो प्रश्न बरो आसा. हांव मातसो असो मॉडिफाय करता. म्हणजे डॉक्टर हो प्रश्न एड्रेस करतना तुमी यू टेल अस वॉट इज द न्यूअर टेक्निक्स अवेलेबल इन दीस फील्ड. कारण आज पर्यंत एक पर्टिक्युलर म्हणजे ताणें सांगता बरोबर आसा की फावटी डॉक्टर म्हणटा की ऑपरेशन करपाक जाय. बरोबर. पण देर इज ऑलवेज अ हायपोथेटिकल फियर किंवा मनान एक दिसता कळटा ना ते ऑपरेशन करपाक पॅरलायज जावं शकता. हें एक भाग जालो. दुसरो भाग तुमी वॉट आय वॉन्ट यू टू एड्रेस की बाबा हातून नवें कितें टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस किंवा न्यूअर इन्व्हेन्शन्स अवेलेबल सो दॅट वी कॅन ऑफर बेटर सर्विसीस टू अवर पेशंट्स. ताणें जो प्रश्न विचारलो फार म्हत्वाचो प्रश्न आसा. कित्याक आतां कितें जिवनाची शैली वाडत चल्ल्या न्हय, चड म्हातारे लोक जायत आसता. बरोबर. पूण तुमी एक लक्षांत धरा,
25 आनी 30 वर्सां पयलीं आमच्या घरांत खूब आज्यो आशिल्ल्यो ज्यो उणो घालूनच चलताल्यो. बरोबर. तसल्यो आज्यो आज दिसना पळयत. बरोबर. आज सगळे सरळ चलतात. बरोबर. म्हणजे हाजेर कितें जालें, सुदारणा आसा. बरोबर. लोकांचे पळय जागृत आसा सगळी तांची. कितें फाटीन बिटीन दुखलें तर रोखडे डॉक्टरा कडेन वता, ताचो इलाज करून घेवप. म्हणजे आतां बेजीक एसेन्स हातून एडवायस कितें जालो की कमरेन बी दुखता पळय तेन्ना त्या रोखडे डॉक्टर कडून ताजो सल्लो घेवन जो पळय सांगता ते पयलो उपाय करूंक जाय. तर अशें जाचें ना. पूण आतां कितें जाता, वय वाडत वता, आर्थरायटीस पळय आसा ते वाडत वता. म्हणटो फुडें कितें जातलें आनी ताका ट्रिटमेंट करचे पेक्षा पयलें म्हणजे कितें, सगळ्या बायलांनी योगा थेरपी सकाळीं उठून 1 तास योगा करूंकूच जाय. आपले पळय जॉयंट पळय आसा ते लवचीक दवरूंक जाय, फ्लेक्सिबल. आनी ते फ्लेक्सिबल जॉयंट दवर म्हणजे योगा इज द बेस्ट थेरपी. सगळ्यांनी सकाळी उठून जर योगा केलो आनी होदो सांगल्या प्रमाणे आपले कमरे कडेन चरबी जास्त ना हाजेर जर मातशी काळजी घेतली तर पयलो म्हणजे कमरेचो त्रासूच कमी जातलो एकदम. बरोबर. हे सगळे सरळ चलतल्यो. आर्थरायटीस कॉमन सगळ्यांक आसता, ते जावपाचे कमी जातले. तातूंत हांवें पयलें सांगलें तशें आहाराचेर मातशें लक्ष दवरचेंच पडटलें. तळिल्लें नुस्तें बी चड खावंक जायना, हाजेर मातशें तळिल्लें जाता तें मातशें लक्ष दवरलें. आनी तातूंत सुद्दां मागीर इतलें जावन त्रास जावन डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन केल्यार बरें जातलें म्हणून. सगळ्योच आर्थरायटीस उतरत्या वयांत ऑपरेशन लागता अशें ना, एखाद्याच मनशाक लागता, नॉट मोर दॅन 10%. आनी जे 10% ऑपरेशन करचें पडटा तांणी रिस्क घेवन ऑपरेशन करूंक जाय. इट इज वर्थ इट. पूण 90% लोकांक तांणी जर रेग्युलरली सकाळीं उठून 1 तास योगा केलो, गोंयांत सगळे कडेन आतां योगा प्रचलीत आसूंक जाय, जॉयंट्स आसा ते टोन केले सकाळीं उठून, तर हो तुमकां त्रासूच जावपाचो कमी जातलो एकदम. हें सगळ्यांनी लक्षांत घेवंक जाय. म्हाका दिसता डॉक्टर अतिशय तुम्ही महत्वाची गोष्ट सांगली आणि अतिशय सुंदर अशा मुद्द्याकडे सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेतलं की दुयेंस जाल्या उपरांत डॉक्टराकडे वचून मागीर धावपळ करच्या पेक्षा सगळ्यांनी जर एक जीवनशैलीच बदलली, आपले जर थोडेसे टायम थोडोसो वेळ खर्च करून जर योग्य आहार आणि योग्य एक्सरसाइजीस जसे तुम्ही सांगले योगा किंवा प्राणायाम जसे तुम्ही वदोळ सांगले की हे सगळे जर तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीन नित्य नियमितपणे करूंक लागले जाल्यार तुमकां हे त्रासच जावचे ना. हातून हांव आनी एक प्रश्न तुमकां सांगपाक सोदतां की जनरली कॉमन सगळ्यांचो कॉमन सेन्स नॉलेज आसा. आतां म्हजें वय जालें हांव सकाळीं चलूंक येता, 2 किलोमिटर चलून येता. चलप पळय म्हणटा इज नॉट बॅड, इज व्हेरी गूड, इट गिव्स यू सम एक्सरसायज. पूण चलप पळय आसा सगळ्या शरिराक एक्सरसायज मेळना, तो फक्त पांयांक एक्सरसायज मेळटा, तूं चलता म्हणून तेजे. पूण बाकीचे शरिराचे जॉयंट पळय आसा ते सगळ्यांक व्यायाम मेळूंक जाय आनी ताजे खातीर योगा आसा, योगा हो करूंकूच जाय. हांव चलता म्हणून म्हाका योगा करपाची गरज ना अशें जर कोणाकूय दिसलं तो गैरसमज, चुकीचो समज. तर चलपाकूय जाता आनी त्या शिवाय योगाय करूंक जाय. म्हाका सांगा डॉक्टर की तुमी आमी उलयताले न्ही डिस्क प्रॉब्लेम्स, आता तुमचे जे म्हणजे मायक्रोस्कोपिक सर्जरीज किंवा मिनिमम इन्वेजिव्ह सर्जरी वॉट आर दीस, म्हणजे हाचे नक्की हे कशें आसता, म्हणजे प्रयोजन कशें आसता आनी वॉट आर दीस, म्हणजे हाचे एडीड एडवांटेज कितें ते मातशें आमच्या प्रेक्षकां खातीर सांगता. हय, पयलीं आतां स्लीप डिस्क म्हणजे कॉमन न्ही आनी पयल्या पेक्षा आतां जास्त कॉमन प्रचलीत खूब जाला. खूब मेळत भुरगीं सुद्दां 8, 9, 10 वर्सां ताका स्लीप डिस्कचो त्रास जाता, सगळ्यांक जाता. ऑपरेशन करचे बऱ्याच लोकांक ऑपरेशन करचे डिस्क जाली काय. पयलीं जेन्ना ऑपरेशन केलें पयली गोश्ट म्हणजे कट इन्सिजन बी आसा खूब लांब आसताले आनी तो हॉस्पिटलान 1 आठवडो 2 आठवडे थंय बॅडचेर पडून आसतालो. बरोबर. मागीर घरा कडेन वतना ताका दोतोर खुबशी रिस्ट्रिक्शन दिता, तूं हें करूं नाका, तें करूं नाका, वजन उचलूं नाका, सायकलीर वचूं नाका, मोटरसायकल चलोवं नाका, बसीर वचूं नाका, बायले कडेन वचूं नाका आनी कितें सगळे कडेन फेडअप जातालो तो, म्हणजे जिवनूच नाका म्हणून अशें दिसतालें ताका. आतां सगळी परिस्थिती बदलली. आतां आमी जे करता ताका आमी मिस म्हणटा. मिस म्हणजे मिनिमली इन्वेजिव्ह स्पायनल सर्जरी. आतां हांव जे करता ताका मायक्रो डिस्कॅक्टमी, हांव मायक्रोस्कोप वापरता आनी मायक्रोस्कोप वापरून करता. म्हणजे आतां ते ताका कट जो मारचो पळय ते कट म्हणजे बोट सुद्दां भितर वचना इतलो धाकटो कट तो. आनी ते मागीर पावरफूल दुर्बीण वापरतात आनी ताजे मार्फत ते करता. आमी हाडांक हातूच लायनात शक्यतो, हाडांक हात लायनात. इंटेग्रिटी पळय आसता हाडाची ती मेंटेन करता आनी ताजे म्हणजे दुखणें पळय आसा हाड कापलें चड दुखता, दुखना. त्यामुळे 4-5 तासांनी ऑपरेशन पेशंट म्हणटा आपूण फिरता वॉर्डांत सगळे कडेन आनी तो म्हणटा हांव घरा कडेन वचूं
तर हांव सांगना काय हॉस्पिटलाचे एक दीस भाडें भरलां फाल्यां सकाळीं वच कम टुडे गो टुमॉरो अशी आतां परिस्थिती आयल्या. तर अशी ती ताका मायक्रो डिस्कॅक्टमी म्हणटा. इतले आनी घरा कडेन गेले उपरांत सुद्दां तूं कितें करता IT आसा तूं घरा कडेन IT लॅपटॉप घे काम कर ऑफिसान वता 8 दिसांनी ऑफिसान वच सगळें काम करूंक जाय. काही लोक एक्सक्यूज मागता नो ना म्हजे कडेन जावचें ना तें हांव ऑफिसान वचूं. ताका आतां पयलीं करता ताजे पेक्षा 10% 20% जास्त काम करूंक जाय आतां कित्याक तुजें ऑपरेशन जालां म्हणून. बरोबर. आनी ताका म्हजी कांय उदाहरणां आसता ती तांकां दिता. रचिरा मिस्त्री म्हणून सेंट्रल रेल्वेची एथलेट आशिल्ली तिका स्लीप डिस्क जाली आनी ती एकदम नर्वस जाली. आतां म्हणजे सगळें कॅरियरूच एंड जालो. आय ऑपरेटेड वन ना तिजें ऑपरेशन केलें. शी वेंट अँड पार्टिसिपेटेड इन द ऑलिंपिक्स. गुड. And in Bangalore athletic meet, she beat 22-year-old PT Usha's record. She got Arjuna Award because of it. She came and very happily showed me the Arjuna Award she got, because that like that. Devnath was a West Bengal's football player, right wing striker. Taka slip disc जाली. ताजे स्लीप डिस्क ऑपरेशन करून बॉम्बेन तो तांचो ट्रेनिंग कोर्स सुरू जातालो. आय पर्सनली टूक हिम टू द ट्रेनिंग कोर्स स्ट्रायकर फुटबॉल खेळटा. काही लोक ते हायकर बिकर आसा माथेरान बी चडून वचपी आसता. हांवें ऑपरेशन केले उपरांत 15-20 वा एका वर्सान माथेरान परत चडून गेले तशें. म्हणटच लोकांची एक प्रकारची ती मनाची भीती उत्पन्न जाली की मणक्याचें ऑपरेशन केलें म्हणजे मणको तुटलोच पडलो तर अशी परिस्थिती आतां आमी लोकांक सांगता स्लीप डिस्क जाल्यार बेगीन ऑपरेशन करून घेया आनी पयलीं करता ताजे पेक्षा कमीत कमी 20% जास्त काम तरी करूंक जाय म्हणून आतां तुमी अशी आतां परिस्थिती. ताका म्हणटा आमी मिनिमली इन्वेजीव स्पायनल म्हणजे जे ऑपरेशन करून ती स्लीप डिस्क काडले उपरांत रुग्णांक त्रास जायना, अति त्रास जायना. मस्त डॉक्टर, तुम्ही अतिशय मोलादीक आणि महत्वाची अशी बरीचशी माहिती आमच्या लोकां खातीर दिली. फक्त दुयेंसा पुरते मर्यादित रावन आसतना ती दुयेंसां कशी जावची न्हय किंवा जीवनशैली कशी बदलप महत्वाचें हें तुमी महत्वाचें सांगलें. कारण तुमीचे सारके तज्ञ दोतोर जेन्ना सांगतात तेन्नाच म्हाका दिसता आमचे जे लोक पळोवपी आसात त्यांच्या तकलेन थोडोसो उजवाड पडटलो. तांची जीवनशैली बदलपाचे ते एक प्रामाणीक प्रयत्न करतले. म्हाका दिसता प्रुडंट मिडियाचे हॅलो दोतोर कारण एक अतिशय आमच्या खातीर एक आनंदाचो खीण. म्हणजे जसो तो म्हाज्या खातीर तसो आमचे कितलेशे जे पळोवपी आसा किंवा प्रुडंट मिडियाची जी टीम आसा तांच्या खातीर सगळ्यांची खोशयेची खबर खोशयेची गजाल की तुमच्या सारके जगप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन मुद्दाम आमच्या कार्यक्रमा खातीर हांगा आयले. आमच्या लोकांक तुम्ही एड्रेस केलो. तुम्ही खूपशी महत्वाची माहिती सांगली आणि आपल्या मातये कडेन आशिल्लो तुमचो कळवळो आपल्या लोकांविशीं आशिल्लें तुमचें प्रेम हे तुमच्या शब्दांतल्यान व्यक्त जालें. ह्या सगळ्या पळोवप्यांच्या वतीन तशेंच प्रुडंट मिडियाच्या वतीन हांव तुमच्या काळजांतसून आभारी आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.